कोळशाच्या प्रकरणात जिंदालाचे जीएसडब्ल्यू तातले तातूंत थाकाय। हायकोर्टान जिंदालाक एमपीटीचेर बर्थार आनीक 7,91,000 टना मेरेन कोळसो हाताळूंक मान्यताय दिल्या। जीएसडब्ल्यू कोळसो घेवन येवपी बोटी भायल्या देशांतल्यान सुटिल्ल्यान हायकोर्टान जिंदालाक एमपीटीचेर कोळसो दिवंक मान्यताय दिल्या। तितले पुरती जिंदालाक प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या मान्यतायेची गरज ना। सूत्रां सांगता ते प्रमाण जिंदालाच्यो कोळशाच्यो 9 बोटी वाटेर आसात। एमपीटीच्या बर्थाचेर मान्यताये परस मायज कोळसो हाताळ्ळो म्हूण प्रदूषण नियंत्रण मंडळान जिंदालाच्या जेएसडब्ल्यूक आनीक कोळसो हाताळपाक बंदी घाल्ली। त्या उपरांत जिंदाल हायकोर्टान गेले। एमपीटीचेर 7,91,000 टना मेरेन कोळसो हाताळपाक जिंदालाच्या जेएसडब्ल्यूक मान्यताय। कोळसो कोक आनी कार्गो एमपीटीचेर देवंक हायकोर्टान जिंदालाक मान्यताय दिल्या। बोटी माल घेवन सुटिल्ल्यान हायकोर्टान ही थाकाय दिली। सुत्रांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण जिंदाल बर्थ नंबर 5A आनी 6A चेर कोळसो हाताळटलो। हो जादा कोळसो हाताळपाक सध्या जिंदालाक प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या मान्यतायेची गरज ना। जिंदालाक एमपीटीचेर आनीक 7,91,000 टन कोळसो हाताळूंक मेळटलो। मर्यादे परस चड कोळशाची हाताळणी केल्ल्यान गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान जेएसडब्ल्यू पोर्टाची मान्यताय काडून घेतिल्ली। कंपनीक तातले तातूंत थाकाय। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी। आयुष हॉस्पिटलांची सर्व्हिस गोंयकारांक बेगीन मेळची म्हूण यत्न चल्ल्यात। जमनीच्यो अडचणी आशिल्ल्यो त्यो जाग्यार घाल्यात म्हूण भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे उलयला। केंद्राच्या आदारान गोंयांत 2 आयुष हॉस्पिटलां येतलीं। दक्षिण गोंयांत रोखडेंच आयुष क्लिनीक येतलें म्हूण विश्वजीत सांगता। बांबोळे सेंट्रल गव्हर्नमेंट हेल्थ सर्व्हिस वेलनेस सेंटराचें उक्तावण करतना विश्वजीत उलयतालो। म्हाका जे इन्स्टिट्यूट आशिल्ली पयलीं ते थरयल्ले श्रीपाद नायकान सांगलेलें की आमी आयडेंटिफाय केल्ली जमीन म्हाका सावथ गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुष करपाक आमचे कडेन ऑलरेडी टीबी सॅनिटोरियम आय हॅड ऑलरेडी आयडेंटिफायड सो आय स्पोक टू हिम दॅट वी वील टेक इट अप एट दॅट एरिया दॅट्स आयडियल एरिया वी गॉट अ हेरिटेज बिल्डिंग देर वी कॅन रिफर्बिश इट एंड स्टार्ट इट इमिजिएटली नो and I have just few patients there which are there and there is a place within the premises which I can redo that and put the patients there is no issue but this Ayush has to come up. It's a priority project for North Goa National Institute of Ayush which is there. We are working on it. I am also checking where it is. Just now we spoke to the Chief Secretary and Honorable Chief Minister also on the thing because there was some issue regarding a sports land which is one small strip. So this will take shape and even the South Goa will take shape. So I am working also along with Honorable Minister on top priority and whatever support he needs from my department we will give. We will ensure that whatever hiccups are there are all overcome now because it's time up now to take the project forward. वेलनेस सेंटरांची सर्व्हिस खंय फकत केंद्र सरकाराच्या कर्मचाऱ्यांक मेळटली। Health scheme provides comprehensive health care through a network of 287. It was allopathic and 85 Ayush wellness centers and units. Presently, about 10.64 lakhs families and 32.1 lakh beneficiaries are available in these CGS facilities. Now, central government employees and pensioners in Goa have also been extended the service of central government health scheme. Government is also empaneled the private hospital and diagnostic centers under CGS since central government does not have an own hospital outside Delhi. And just now, our director already mentioned that this center will definitely attach to GMCC to give the best facilities which was given to the all. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट सुभाष खुटवळकार। फाटल्या कांय म्हयन्यांत 95 फेक पॉल्युशन सर्टिफिकेटी दिल्यात म्हूण अटक केल्ल्या मनोज शिरवयकारान पोलिसां कडेन कबूल केला। तो काम करता ते पोन्न्या पणजे बस स्टँडा कडचे वेस्ट कोस्ट गॅरेज अँड इंडस्ट्रीज कंपनीन सांगला ते प्रमाण आपणे फेक सर्टिफिकेटी दिल्यो म्हूण ताणें पोलिसांक सांगला। पॉल्युशन तपासपाची मशीन फाटले 4-5 म्हयने जाले खंय बंदूच आसा म्हूण चवकशी करतना पोलिसांचे नजरेक आयला। घेवया कमर्शियल ब्रेक।